लायफ गार्ड जे आहात लायफ गार्ड आणि बीचीस कितले लोक मरताले आणि कितले लोक साल्वार झाले याचा खबर असताले आणि दुसरीन कितले बरें काम केलं ते आज 3033 लोकांचे जीव त्याने वाचवलेले आहात या 5 वर्षां भितर स्पीकर सर हो दुसरीकडे असताना 677 हे लायफ गार्ड घेतलेले आहात लायफ गार्ड म्हणटा ते बेस्टेच न्ही ते कजिनो वचून भितर खेळपाचे न्ही स्टील वर्कर्स ते तुझ्या भाशेन न्ही ते वचून कजिनोन खेळप आनी बसून पगार घेवप तशें ना तू खेळणार एकदम बरो भुरगो एकदम बरो भुरगो स्पीकर सर एज पर ए टेंडर 600 लायफ गार्ड आणि 111 नाईट पेट्रोलिंग असताले पण त्याने एक्चुअल फिगर त्याचो 603 लायफ गार्ड्स आणि 120 नाईट पेट्रोलिंग असे हेंका पगार सुद्धा दितना आम्ही बायोमेट्रिक्स म्हणजे बोट लावून आणि त्याचो पगार ECS जाता डायरेक्ट तेंगे बँकेतल्यान तेंका अकाउंटान वयता स्पीकर सर आता हेजे भितर स्पीकर सर 90% गोंयकार घेवचे म्हणून आसात पण तेणे घेतल्यात 83% गोंयकार दुसरी मेळना ती स्पीड काही गोंयकारा कडेन ना काही गोंयकारा कडेन आसा पण 83% गोंयकार तेणे घेतलेले आहात तेजे भितर 83% स्पीकर साहेब आणि हे फिटनेस यांचे बरें आसपाक जाय फिटनेस म्हळ्यार कितें 100 मीटर ताणें धांवपाक जाय 100 मीटर ताणें स्विमींग करपाक जाय आणि हे 10 मिनटान करपाक जाय तसो फिटनेस तेजो आसपाक जाय तेका ते सिलेक्ट करतात अशे रितीन ते घेतलेले आहात आणि यांचे काम व्यवस्थित रितीन चल्लेलें आहा बरें चल्लेलें आहा तांकां वालोर एकच हेका दिता जे टुरिस्ट आयल्यात ते फाटी चड मरूं नात जे पेंवपाक गेल्यात तांकां वाचयलेले आहात 3033 मनशांक ताणें वाचयले असो रेकॉर्ड 5 वर्सां पयलींचो कितले मेल्यात ते तुमी काडात आनी आतां कितलें सुदारला तें काडात हेजेरूय तूं समज तूं अशें तशें उलोवपाक लोक धांवतले कोणूच फुडें सरचो ना पयलीं दिल्ले तेजे भितर कितें जालें तें तूंच पळय मरे तूं सांग मरे सर तो म्हणटा गोंयकार हाय म्हूण 83% हांव एकूच जाता गुड मिनिस्टरान बरो आन्सर दिलो 83% गोंयकार 83% जर तर गोंयकार आहाय तूं टेंडर भायल्या मनशाक कित्याक दिता सिंपल तूं इतले पयशे म्हणटा एक मिनिट हांव फुडल्यान क्वेश्चन घालता तुका तेजेरूय काबां करता तूं जर तर हें जर तर 83% गोंयकार आहाय आनी तूं गोंयकार जर तर भुरगीं सगळें काम करताय स्किल्ड तांकां तूं सारकें फारीक करना स्किल्ड वर्कर म्हूण तुवें म्हणला गुड तूं तांकां स्किल्ड लेबर रेट फारीक करना तांकां 12,000 आहा पगार अजून देखून तांकां स्किल्ड तांकां तूं रेट दिना सोड आतां तूं आतां ही इन्क्वायरी हांवें पळय कितें उलयलां तेजेर तूं इन्क्वायरी करतलो आनी इन्क्वायरी केली जाल्यार तूं टेक ओवर करून प्रायवेट गव्हर्मेंट करूं सोदिता गव्हर्मेंट कॅन रन दीस एजन्सी गव्हर्मेंट कॅन रन दीस गव्हर्मेंटाक पयलीं लायफ गार्ड आशिल्ले सरकारा कडेन त्या वेळार सगळे हावजान बोवाळ जातालो की ते सारके नासतात जाग्यार टायमार नासतात डेथ सुद्दां 46 पर्यंत डेथ जाताली त्यामुळे फायनली सरकारान निर्णय घेतलेलो आसा की हो विशय जॉब आउटसोर्स करपाचो आमच्या बाब आमदाराक जर कोण खबर आसा कॅपेबल जेन्ना ताजे टेंडर येता तेन्ना ताणें फायल करूंक जाय टेंडर आनी घेवचें आमी हो जॉब सरकार घेवची ना सरकारान जॉब आउटसोर्स केला नोकरी आउटसोर्स करूं ना काही गजाली अश्यो असतात की त्यो गजाली सरकार सारके चलोवंक शकना त्यामुळे आउटसोर्स केल्ले आहा त्यामुळे बेटे नाका आशिल्लो विशय आपले कितें तरी 83% गोंयकार आसा जाल्यार तुमीच कित्याक चलयना तो आमकां चलोवपाक जमना म्हणून आउटसोर्स केला तो गोंयकार म्हणटा आनी जमना आनी सगळें म्हणटा आमी हियर प्रिवियस क्वेश्चनाचो इश्यू आहा गोंयकारांक दिवपाचो इजंट इट द ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्च वन गोवन ते भायले मेळटाय ताणें सोदून दी हांव कितें सोदता तूं गोंयकार न्ही तूं गव्हर्मेंट तुका गोंयकाराचे आवड आला तूं सोद आनी दी मरे भितर
तुमगे गव्हर्नमेंट म्हणटाय गोंयकारां बसो माननीय मुख्यमंत्र्यांनी कितको सांगले तुम्हाला जाण कोण जावपाक गोंयकारा त्यांनी अप्लाय करचे म्हणून त्यांना स्पीकर विषय सर सोंपलो स्पीकर निलेश. सर हय. हेजे भितर एक्सपर्ट जाय अप्लाय केल्यार तुमी दिताय एक्सपर्ट जाय कंट्रोल करपी जाय setting मॅनेजमेंट चालू जाता करपी मागीर. जाय ट्रेनिंग बस जाय बस बस मिनिस्टर उत्तर दिता स्पीकर स्पीकर सर एक मिनिट हो खंयचे खंय उलयता खंयचे खंय पावत तूं अरे गोंयकार आशी जाल्यार आमी गोंयकाराक सोडपाक शकता गोंयकाराक पयलीं प्रिफरन्स दिवपाक जाय तूं सोद आनी हाड मरे तेज्या कडेन ह्यो सगळ्यो सामुग्री जायो त्या गोंयकारा कडेन त्यो सगळ्यो सामुग्री जायो आनी तेज्या कडेन तसो टीम जाय तसो तो एक्सपर्ट जाय तसो कंट्रोल जाय तसो मॅनेजमेंट जाय तसो ट्रेनिंग जाय तेका इक्विपमेंट सगळो दितात मरे तेका. इक्विपमेंट एकूण गव्हर्नमेंटान घेवन दिला तुवें पयलीं 5 वर्सां पयलींचो रेकॉर्ड कार्ड कितें जालें तें आमी झगडटाले गेले असेंब्लीन मागीर झगड मरे आतां सारकें जाता तेका वालोर दी मरे हांव जें करता 3033 भुरग्यांक वाचयले तेणें सर हांव काल आज नांव खंय पावतालें आमचें ट्युरिस्ट आनी वाडले तेजे खातीर हेच सांगत तुका ते गोंयकारूच तेका लागून डिपार्टमेंट शिफ्ट हांव कितें जाल्यार करपाक तेजे थोडक्यान तेका लागून निलेश काब्राल म्हाका दिसता टेंडर जो आमचो म्हणटालो ताका दिसता एक्सपिरियन्स दुसरे भाशेन आसा स्पीकर सर म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक प्रश्न जाय विचार. क्वेश्चन इज बीच सेफ्टी फॉर द पब्लीक साहेबान सांगला ते उत्तर ओन्ली ड्रिस्टीचे बद्दल सांगला लायफ गार्डा बद्दल सांगला म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर विचारपाक जाय बीच सेफ्टी थंय पुलिसींग आसता बीच सेफ्टी सर्वेलन्स आसता बीच सेफ्टी खुबशे आसता तेजेर साहेब लक्ष घालतलो ओ ना ओ फुडें पुलिसींग बीच सेफ्टी पुलीस सेपरेट आनी सर्वेलन्स सेपरेट अशें ते घालपाचे विचार आसतले ओ ना माननीय मंत्री माननीय बीच मंत्री सेफ्टी फॉर द पब्लीक वॉट इज द सेपरेट क्वेश्चन मिस्टर फुलेरो येस निलेश सगळे लोक आसा बीच सेफ्टी आनी सेक्युरिटी हो सेपरेट प्रश्न बीच सेफ्टी मिनिंग सेफ्टीची मिनिंग कितें रे नॉट स्पष्ट सेफ्टीची मिनिंग म्हणजे कितें सेफ्टी म्हणून ते गार्ड दवरल्यान रे वयतात बुडून बुडटात तेंका काडपाक वयर स्पीकर सर लोकांक वाचोवपाचें आनी कितें स्पीकर जो सर बुडटा तेका दाब करून काडपाचो सेफ्टी स्पीकर सर बीच सेफ्टी हांवें प्रश्न स्पेसिफीक जाला बीच सेफ्टी फॉर द पब्लीक बीच सेफ्टी एक बरें काम केलें मंत्र्यान की ते गाप करून काडपाचें बाक्क काडपाचें एक बरें काम जालें ते बाक्क मारपाचे लोक येता बाक्क धरपाचे लोक येता अरे ही सेफ्टी तेजेर विचार करतलो ना इतलें विचारलें हांवें कितें बाक्क हें उलयत तो सेक्युरिटीचे उलयत तो सिक्युरिटी इट इज रिलेटेड विथ द होम मिनिस्ट्री वेगळो प्रश्न विचार. सेफ्टी आसा न्ही सेफ्टी प्रश्न सेफ्टी हांवें फक्त बक्कन बुडटा पळय ताका बक्कन काडटा मिनिस्टर जे बाकीचे बक्कन दवरतलो जे सेक्युरिटी ब्रीक करता ते विचारता इतलेंच आनी काय विचारलें माननीय प्रश्न सभासद simple आसा. बसून घ्यात स्पीकर सर हो तेज्यान हो चड हुशार आदी चड हुशार अरे तूं कितें सांगता हांव तेगे पावर काडटा सेफ्टी जें आसा बिचार समज चुकून कोण गेलो भितर उदकान Power काडप काडपाचें. पण ती सेफ्टी जाली आनी सेक्युरिटी जी म्हण तूं बिचार कसली भानगड जाली इलिगल हॉकर्स आयले या खंयची मारपीट जाली या खंयचो सोरो पिता आनी कोण मस्ती करता आमचो होम डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर हुशार आहा तेजे भितर कांय भिवपाची गरज ना आनी हें हांव तुका सांगता आमचोय सपोर्ट आहा तेजे भितर पण तो प्रश्न सेपरेट आनी हो सेपरेट वेगळो प्रश्न विचारू बुडपाचें विचारता तूं दुसरें विचारता तूं तेजे फुडलो लायन सुद्धा टिकलो आमी हांगा उलयतात बीच सेफ्टी फॉर द पब्लीक बीच सेफ्टी फॉर द पब्लीक आतां हांव विचारूंक सोदता आमच्या मान्य मंत्रीक आमचो मान्य मंत्री केन्ना बिचार बी गेलो भोंवलो मॉर्निंग आफ्टरनून नायट पावलो आय वॉन्ट टू आस्क हिम बिकॉज हांव वेता बिचार कित्याक स्पीकर सर नाव वेन इज टॉकिंग अबाउट सेफ्टी आतां आमी ह्या पद्दतीन आंदून उलयतात एज विथ रिगार्ड्स टू लायफ ड्रिस्टी सेवींग पूण स्पीकर सर ते ड्रिस्टी सेवींग 9 o'clock येतात 5:00 5:30 वेतात ताचे पयलीं खूब आमचे आतां ट्युरिस्ट वाडलेले आसा वी हॅव ट्युरिस्ट होल इयर रावंड आनी ती लोक खूब स्विमींग करतात मॉर्निंग एंड इवन नायट टायम तेन्ना कोण आसना स्पीकर सर काल सकाळीं आय हॅव नोटिस्ड इट आय गो इन द मॉर्निंग नो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पीकर इफ यू कॅन टेक हाफ एन आवर फॉर वन एम्प्लॉयमेंट यू दिस इज इम्पॉर्टंट हे म्हत्वाचे प्रश्न आसा स्पीकर सर बिकॉज ऑन द बीचीस टुडे yesterday morning lot of people swimming during when the lifeguards are not there तांचे बद्दल who is responsible spending so much of money speaker sir for the tourism department public second thing speaker sir yesterday morning
on the way to Baga at about 6:15 at Daktulo Burgo. I'll tell you, Taji Away Bapui and Daktulo Lanso Burgo Bichar Asle. And one small his son of his, about 8-9 years old, he went about 50 meters towards for a nature's call probably. 2 dogs on him. And I was 50 meters away. I rushed, I ran, I had a baton with me. And that dog almost caught him here. So this is also safety. So what has the tourism department done for all this? I have been bringing this in the house from last 10 years. There's nothing been मंत्र्याक done. उत्तर दिवनी. Important speaker, sir. येस उत्तर दिवनी. बसात. स्पीकर सर एक वर सुण्यात आवडीने कोणचे आवडीने माझे पोवपाक जाणू स्पीकर सर इतल्या पयशे आमी मोडटा टुरिझम येतात माननीय सभासद. बँड इन द स्टेट उत्तर दिवपाक दियात मिनिस्टर. स्पीकर सर हो सेपरेट क्वेश्चन separate पण आसूं बरें तुझे उत्तर दिता तुझे उत्तर दिता यो म्हज्या बरोबर बिचार स्पीकर सर तो सांगता तशें हांव येत न्ही तूं आपय मर म्हाका फाल्यां यो या फाल्यां पळया कितें आहा तें स्पीकर सर 11 पर्यंत रातचे भितर कोण बिचार थंय पळयता सगळें उदकाचेर कोण वयतलो आनी कितें वयतलो खंयचो समज कोणाकूय पळयनासतना धांवलो भितर समज 2-3 11 पर्यंत ते रावतात पेट्रोलिंग 11 पर्यंत आसता 24/7 अरे ते मनीस ते आता tourism तुका time दिसता speaker, sir. ते तुका दिसता ते रातभर रावचे म्हण थंय 24 टुरिस्ट येता न्हू हिच्या वखदां अरे बरोबर रातचे आता 3-4 जे टुरिस्ट येतात ते कितें म्हण करतले फाल्यां ते बुडले कोण आमचें नांव पिडाता न्हू तिनांक आमचें नांव गेला पिडाता फाल्यां तुका सकाळीं समज ते बुडले उदकान 3 वचपाक जाय आनी मरपाक जाय डिपार्टमेंट कितें मेकॅनिझम ते कितें करतलो? मॅनेजमेंट कितें करपाक जाय मेकॅनिझम कितें सम मेकॅनिझम आता दिसाची बेला पळया मरे कितें उलयता मरे माननीय मंत्री. स्पीकर सर तरी पासून मुख्यमंत्री. स्पीकर सर एकच एकच मिनिट उलयता साहेब एकच मिनिट स्पीकर सर तरी सुद्धा आमचे टुरिस्ट गार्ड असतात ते 11 पर्यंत असतात बरें काम करतात जो उदकान बेस्ट सुद्दां गेल्या ताका हाडपाचो प्रयत्न करता आनी सांगपाचो प्रयत्न आसता तसोच एक पुलीस इन्स्पेक्टर आसता एक PSI आसता तशेंच पुलिसांची टीम आसता आनी तेज्या बरोबर रावन हें सगळें काम जाता स्पीकर साहेब तो सांगते भाशेन सेक्युरिटी जेन्ना हांव पयलो टुरिझम मिनिस्टर जालो हांवें पयलीच मिटींग दवरली बिचाचेर म्हणटे हॉकर्स भोंवपाक जायनात इलिगली सगळे लामाणी म्हणटे हॉकर्स तूं उलयना हॉकर जे आहा ते भोंवपाक जायनात रस्त्यार आनी बिचाचेर कितें करतात हॉकर्स इलिगल थंय धंदोय करतात स्पीकर सर भिकारी आहा ते टुरिस्टाक धरतात घट आनी तांकां भीक दिल्या शिवाय तांकां सोडनात 15-15 20-20 जाणां हांवें पयली मिटींग दवरली हें सगळें बंद हें बंद केलें साहेब पयले फावट बिचाचेर माझे 2 पॉयंट प्रोग्राम बिचाचेर आसात एक बीच क्लीन आसपाक जाय आनी बिचाचेर अंदाधुंदी कसलोच धंदो चलपाक जाय तशेंच आमचो तो कश्यप तो SP आहा ताणें रोखडे सोऱ्याचेर एक्शन घेतली थंय कोणी पिवपा लागलो जाल्यार ताका धरप ताका फायन घालप आनी तेजे खातीर आज हांवें 34 सेक्शन हें सुद्दां हांवें करपाचो केला कायदो करपाचो केला भितर सुद्दां उडोवपाक पडल्या जाता पण ताका सोडप न्ही तशेंच आमचे पुलीस आमकां जे पुलीस दिल्या टुरिझमाक आनी आमचे जे गार्ड आसात तांकां हांवें दोळ्यांत तेल घालून पळयत राव म्हटलां कोण ड्रग्स विकता कोण कितें करता तुमकां कांय रायट ना तांकां धरपाचो एटॅच पूण पुलिशेक कळयात ते एक बिचार आमकां बंद करपाक जाय आनी हेज्या खातीर तुमच्या सगळ्या आमदारांचो म्हाका सपोर्ट जाय आमचे 2 प्रोग्राम आसात बीच क्लीन बिचार कसलोच अंदाधुंदी गैर धंदो चलपाक जायना हेजे खातीर म्हाजें लक्ष आहा तुमच्या आमदारांचो म्हाका तेजे भितर सपोर्ट मेळटलो अशी आशा व्यक्त करता हे 2 गोश्टीक म्हाका सपोर्ट दियात एक बिचार इलिगली कांय चलपाक जायना ड्रग्स कांय चलपाक जायना आनी दुसरी मारपीट चलपाक जायना कारण येता टुरिस्टांक कोण मारता गोंयकार सुद्दां कायदो हातान घेवपाक जायना आनी भायल्या लोकांनी सुद्दां कायदो हातान घेवपाक जायना आमी ओगी रावचे ना हेजे बद्दल म्हाजो फूल सपोर्ट आसतलो आनी तुमी म्हाका सगळे सपोर्ट दितले अशी आशा व्यक्त करता माननीय मुख्यमंत्री. एक विशय ताणें काडलो तो हांव फक्त लक्षांत सांगता कालूय हो विशय जाल्लो आमी बऱ्याचदा सरकारान सगळ्यो गजाली करच्यो सगळो 110 किलोमीटर 125 किलोमिटराचो गोंयचो दर्या कॅन आय पुट अप नायट गार्ड्स एट एवरी 200 मिटर एट नायट एखादे स्पेसिफीक पॉयंट आसा ताणें सांगचो थंय 24 अवर्स दर्या येता जगान खंयच 24 अवर्स स्विमिंगाक ड्रावनिंगा पासून प्रोटेक्शन ना खंयच्याच बिचाचेर ना ताणें दाखोवचें म्हाका बीच खंयचे आहा ते कोणाक जर तूं रातचे 2 पिवंक जाय जाल्यार ही डज इट एट इज ओन रिस्क I can't help it, but still, if there are a very frequented spots,
he should bring it to the notice. Those spots we can do something. तारांकित प्रश्न क्रमांक 3 माननीय श्री रवी नाईक. Speaker, sir. Start question number 3C. अरे म्हाकाय चाललो DC. Speaker, sir, as per the computer reply. Speaker, sir. ही 12 गेस्ट हाऊस 12 बिल्डिंग व्हडल्यो आनी 4 ही तुम्ही मस्त ही रेस्टॉरंट आनी बाकीची टोटल 16 अशी आसतनाय ही टुरिझम कॉर्पोरेशनाचे लॉसांक वयता आनी तेणी दाखयला लॉस तुवें लक्ष घालचें पडटलें हे लॉस दाखयला जवळ जवळ पयलें दाखयलें तेणी 627 लाख लॉस 6,27,00,000 पहिली 12 11 12 600 लाख म्हणजे 100 कोटी जाल्यार ते लाख म्हणजे व्हडले दिसता न्हू ते बजेटां कशें 11 करता 12 बजेटां कशें करता तो बजेटां करता पळय सगळें लॅक्स चड दिसता लॅक्स म्हणटरीच आनी स्पीकर सर मागीर तेणें दाखयले 16-17 त्याचे असलेले एक 100 लाख 142 लाख म्हणजे 1,42 लाख हे प्रॉफिट म्हणजे हे मदले हे आसा पळय लॉस दाखयता इतले व्हडले 12 बिल्डींग आसा 12 आसा कळंगूट चल आनी मडगांव चल वास्को चल सगळे कडेन फोंडे आसा सगळे कडेन आसा गोंयभर म्हणजे इतले हे कोटीचे रूम आसात जाल्यार लॉस सांग कशें वयता ते तुवें लक्ष घालचें पडटा कित्याक हे लॉस आवलो हय तूं मागीर सांगता हे सांगू पयली लॉस जाता आनी हे माननीय मंत्र्यान उत्तर स्पीकर आसा लॉस ताका देवनी देवनी उत्तर दिवनी लॉस न्ही. आसा मागीर 3 प्रश्न विचारूंक फुडलो प्रश्न मागीर विचारात न्ही पयलीं उत्तर दिवनी उत्तर दिवनी दी उत्तर दी सेकंड सप्लिमेंटरी मागीर विचारात. हे पयली सांगू न्ही हय मान्य मंत्री सांगात. स्पीकर सर हे लॉस जालें ते तेजे टायमाकच जाल्लें आहा तें स्पीकर सर आतां लॉस कित्याक जाता हो तुजो मेन प्रश्न स्पीकर सर हर एक धंद्याचो एक खंय तरी वसूल आसता गव्हर्मेंट प्रिमायसीस आसता गव्हर्मेंट हॉटेल आसतात तेजे भितर जे काम करणारे जे लोक असतात ते काम करणारे आपले अशें समजून ते काम करीत जे भितर काम करतात ते कारागीर या आमचे जे एम्प्लॉय जे आसता जाल्यार तेजो फायदो जावूं शकता आपलें अशें सांबाळून आपलें आतां तूं तुजें हॉटेल तुजें म्हणून तूं काम करता तुजे भुरगे तुवें कामाक लायले ते तूं तेंच्या कडल्यान काम करून घेता प्रायवेट म्हणून तूं तांकां 7-8 हजार रुपया पगार दिता हांगा आमी 40,000 पगार दिता पण आमचें तें हॉटेल चलना पण तुजें हॉटेल चलता आनी बरे रितीन चलता तूं काम करून घेता हें समज सगळ्यांनी समजीत जाल्यार आमचीं हॉटेलां खंय कमी पडूं शकनात आमचीं बरी जावूं शकतात आमी इतलो पगार दिवन सुद्दां आमकां ती कित्याक चलपाक मेळना चलना कित्याक हो व्हडलो प्रश्न जावन आसा म्हणून हो लॉस कितलो टायम म्हणून आमी पत्करतले घेतले आमकां फुडें व्हरपाक जाय हेका इन्कम मेळपाक जाय आमच्या हाजे भितर तेजे खातीर हें फुडलो आमी हो वाट धरल्या स्पीकर सर इतले कोटीचे आसा इतले रूम्स आसा आयदर रुमाचे रेंट वाडला सगळे तरेचे तुमी गेले खर्च सायकल तुमी चड दाखयला आसतलो खर्च एक्सपेंडिचर चड दाखयला आनी लॉस केला मागीर हेजें कितें तूं खबर आसा स्पीकर सर एक्सपेंडिचर चड दाखयतात आतां हो हेजे हॉटेलांतले कशें दाखयता कोणाक खबर अशें दाखयता काय कोणाक खबर अरे स्पीकर सर स्पीकर सर आतां हांव उबा मरे मातशें बस मागीर तुका शर्मा सांग तूं बरें आसा पूण हांव प्रश्न कितें विचारात. स्पीकर सर हे लॉस गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी तूं परत जालें ते पळय काड नाल्यार ते कोण पळय आसा पळय भितर चलयतात ते स्टाफ आसा तांकांच दी तांकां चलोवपाक दी प्रॉफिटान जातले प्रॉफिट येतले सगळे ते कोटीचे जितले बाय 12 बिल्डींग आसा सगळे तांकांच दी स्टाफाकच दी मान्य सभा स्पीकर सर आनी एक आसा तरी हे आतां कोणाक तरी दिल्ले आसा खंय ते लिडींग हॉटेल प्रायवेट लिमिटेड ते खंय थंय ते केरी 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 ते आनी भानगडे व्हडले आसा ते नाका आमकां तुका लागना हय ते थंय कितें आसा थंय ते म्हाका दिसता ती हें वाडयल्या विदाउट परमिशन ऑफ द गव्हर्मेंट बट तुवें मातशें तेवूय पळोवपाक जाय कित्याक तूं एक मंत्री आनी तूं म्हाका खात्री आसा की तूं मंत्री सगळें लक्ष दिवन हें प्रॉफिट हाडटलो आनी दुसरें म्हाका एकच तुजे कडल्यान म्हायती जाय कित्याक तूं केपेबल ह्या मंत्री आसा मुख्यमंत्री न्हू
टुरिझम मंत्री ती पणजी सायडीच्यान ते 5,000 मिटर पळय टुरिझमाची रोप वेग पळय दिल्या ती खंयची जागो तो लोकां पणजी दवरला बरं खेळपा जागो पळया ते मातशें माननीय कित्याक सभासद- तुजें पयलू जाला तेवूय आमच्या वेळार जाला मी 2 सप्लिमेंटरी वांगडात घालतो एक कॅपेबल आन्सर दिवपी पळय ना विचार ताका मान्य सभासद बसून घ्यात. मान्य मंत्री स्पीकर सर आता रोप वे बी उलयत पळय तें दुसरो प्रश्न तेणें विचारचो तेणें लास्ट टायम आसलो तुम्ही तो. पहिल्या प्रश्नाचेर उत्तर दियात. स्पीकर सर आता 11-12 हे लॉसाचे उलयतात आमी पण बाबू आसगांवकर आयल्या पासून हे फायदेशीर आसा आता लॉस ना. स्पीकर सर आता ताका फूल डिटेल सांगता स्पीकर सर. आमच्यो 12 प्रॉपर्टी आसात त्यो GTDC चलयतात. GTDCन 3 प्रॉपर्टी लिव्ह अँड लायसन्स बिस्टेट दिल्यात आनी 1 प्रॉपर्टीचो एग्रीमेंट रोखडो जावपाचो आसा. अश्यो GTDCच्यो टोटल 16 प्रॉपर्टी आसात ज्यो तुमकां एनेक्सर A आनी B चेर दिल्यात. GTDCन 11-12 फायनान्शियल इयर मेरेन सदांच लॉस जाताले आनी 11-12 6 कोटी 27 लाख लुकसाण जालें. फाटले 5 वर्सांत GTDC फायद्यान आसा आनी 2016 ते 17 वर्सा GTDC 1 कोटी 42 लाख फायदो जाला. तुमकां एनेक्स सी चे सगळें डिटेल दिल्लें आहा. GTDCच्या खर्चाचो डिटेल एनेक्स सी आसा. खर्च सॅलरी स्टाफ अलावन्स रिपेर मेंटेनन्स पेट्रोल डिझल लायट उदक सेक्युरिटी हाऊसकीपिंग डेप्रिसिएशन इन्शुरन्स हेचेर जाता. सर GTDCन ज्यो बी प्रॉपर्टी दिल्यात ते कोणाक विकूं ना लिव्ह अँड लायसन्साचेर दिल्ल्या आनी फायद्याक आसात म्हणून. स्पीकर सर आता आनी 2-3 हॉटेल आहात त्यो बी आमी लिव्ह अँड लायसन्साचेर दिवपाचे आहात. हें तुका पयलीं सांगता कारण जो आमकां इन्कम आतां जो आहा तो आमकां भरपूर आतां मेळटा तेजे भितरले आनी ह्यो आमी विकूंक ना ते सिर्फ लिव्ह अँड लायसन्साचेर दिल्ले आहात. आं ना 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 ते ना जाणा हांव जाणा हेजे भितर कितें एक केस अशी आहा तुमकां सगळ्यांक सांगपा म्हणल्यार 2099 ते ताज्या कडेन 3 लाखाची प्रॉपर्टीज दिल्या. 3 लाख आग्वाद आनी तो हातूय लावपाक दिना आनी आपुणूय कांय करना. आतां कोण आसा म्हाका खबर ना. हें जावपा जायना. आमी आतां 3 हॉटेल सुद्दां दितात तेजो कित तरी आमकां लाभ जातलो म्हणून आमी दितात नाजाल्यार आमी दिवपी न्ही. आनी लिव्ह अँड लायसन विकपाचे नात आमी. आनी तुका सांगतात हेजे भितरूय काही एग्रीमेंट आमी केल्ले आहात आनी 3 तुकाय सांगता काब्राल तेणेच केलं ते हांव ह्यो रिव्यू करतलो पळयतलो रिएक्झामीन करतलो आनी मागीर मुखार वयतलो. हय कारण हें पळयतलो कांय भिनाका. आमचें जें आहा पळय ह्यो म्हाज्या बापायच्यो प्रॉपर्टी न्ही हे गव्हर्मेंटाच्यो. गव्हर्मेंट म्हणटा पब्लिकाच्यो. त्याच्या भितर माझे सारखें लक्ष आसतलें स्पीकर सर. कळ्ळें तुका कितें आहा तें पारदर्शक आसतलें कांय भिवपाची गरज ना. रवी लिव्ह लायसन्स म्हणलं तुवें हय. हे कितल्या वर्सां दिल्लें आसा स्पीकर सर ते मातशें पळय दी नाल्यार ती कायमची प्रॉपर्टी तांकांच वचत. ना 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 तें पळय तुका पळय सांगता. ते मातशें तुवें लक्ष घालपाक जाय. स्पीकर सर मान्य सभासद आता स्पीकर सर हें PPP न्ही रे हें तुजें लिव्ह अँड लायसन्स. आतां मिरामार रेजिडेन्सी आमी दिवपाचें केलें. सांग तुमकां हांव ते रिव्यू करून पळयतलो अजूनय दिवं ना ती. तें पळयत न्ही तूं कॅन्सल कर म्हूण कितें सांगता. बरें आसल्यार कित्याक दिवप न्ही तें पळयत मरे सारकी नाल्यार फुडें तूं मान्य कॅन्सल सभासद लॉसा असली ती माननीय विरोधी नेते स्पीकर मंत्र्यांक सर. उत्तर दिवनी पयलीं एक तुका आतां तो म्हणटा कशें दिवपाक दिल्यात काय म्हणून एग्रीमेंट तेका तुका सांगता हांव. मिरामार रेजिडेन्सी टेंडर 22 एप्रिल 16 फॉर डेव्हलपमेंट एज 5 स्टार ऑर हायर ग्रेड हॉटेल म्हणून काडलें. टेंडर म्हणतो डिझायन बिल्ड फायनान्स ऑपरेट आनी ट्रान्सफर आयक आयक रे कन्सेशन बिसाचेर आसा. हें टेंडर आयक रे हें टेंडर मिसेस नमन डेव्हलपर्स प्रायवेट लिमिटेड हेका मेळ्ळा आनी आतां श्री नमन रिसॉर्ट प्रायवेट लिमिटेड ही स्पेशल पर्पज व्हेकल तयार केल्या. ह्या दिसा कन्सेशन एग्रीमेंट केला SP काय गजाली करप बंधनकारक दवरल्या तांकां. आतां तुवें सांगलें न्ही तो रोप वे तशें जावपा येना म्हणून ते आमी धरला गट.
43 कोटी कन्सेशन फी भरप तेणें हो दितो मिरामार आयक रे 43 कोटी 43 करोड आमकां दितलो आयक मागीर सगळें पळय रे तें जावचें पयलीं ताका दिनात रे आमी हें सगळें तुका सांगता पळय मागीर सगळ्यो प्रॉपर्टीची सर्वे करून प्रॉपर्टीची सायज लिमिट्स आनी फिचर याचो अभ्यास करप तेणेंच ताका दितलें प्रॉपर्टीचो म्युटेशन आनी पार्टिशनय तयार करप तेणेंच सगळी लायसनां परमीट हाडप तेणें बँक आनी इतर ऑथॉरिटी कडेन लागतात ते सगळे एग्रीमेंट ताणें करप ह्यो सगळ्यो गजाली ताणें 280 दिसां भितर करप त्याच नंतर 90 दिसां भितर मागीर जीटीसीची प्रॉपर्टी हँड ओव्हर करतली आतां तुका सांगताय फुडें जालो आं मरे जाय जाल्यार सगळें तुका पयलींच तूं बाब हें करपा लागलो बरें आतां मिरामाराचे आमकां फायदो कितें जातलो तो तुमकां सांगता या मिरामार सध्या 60 रूम आसात आमी ताका दिल्या उपरांत 300 रूम करतलो तो आयक नोकऱ्यो थंय आतां 30 आसात आमकां नोकऱ्यो 900 मेळटल्यो 80% गोमंतक आसतले गोंयकार आसतले रेव्हेन्यू 3 कोटी आसा एट प्रेजेंट आमचो 100 कोटी जातलो फायदो नुकसान 1 कोटी आतां फायदो जाता हें दिल्या उपरांत 5 कोटी फायदो जातलो 5% रेव्हेन्यू तेजे कडल्यान येतलो कन्सेशन फी सद्याक कांय ना पण आमकां आतां 43 कोटी 11 लाख मेळटले आतां टोटल बेनिफीट रेव्हेन्यू 1 कोटी आसलो तो 8 कोटी जातलो सरकाराक टॅक्स ती कितें जीएसटी मरे कितल्या वर्सां दिला 28 कोटी कितल्या वर्सांक रे हो तुगेलो आहा तो एग्रीमेंट कितल्या वर्सांचो तो दित मरे तुजो तो सांगता त्यांनी राव रे तो सांगता 30 हा ते खबर आसा सगळें त्यांनी केलं 30 वर्साचो एग्रीमेंट आमकां सद्याक 1 कोटी फायदो जाता तो वर्साक 38 कोटी फायदो जातलो पण हें सगळें रिव्यू करतलो हांव पळयतलो एग्जामीन री एग्जाम परती करतलो आनी मागीर फायनल करतलो सर काय ना स्पीकर विरोधी पक्ष नेते. स्पीकर सर मान्य सभासद हांव स्पीकर विरोधी पक्ष नेते उलयता एकच मिनिट स्पीकर एक मिनिट हे कितें मान्य सभासद बसून घ्या प्रोटेक्ट करता कॉलेज सारखे दिवपा ना आमी 24,000 मान्य सभासद बसून घ्या फार्मागुडी हडप केल्या एक मिनिट 24,000 स्क्वेअर मीटर जमीन हडप केल्या स्पीकर सर 24,000 स्क्वेअर मीटर जमीन फार्मागुडे हडप केल्या हडप केली सगळी टुरिझम कॉलेज डिपार्टमेंटाची ताजी इन्क्वायरी करता ती इन्क्वायरी करता इन्क्वायरी करची आणि जी दिल्या स्पीकर सर ती पोतून घेवची प्रश्नकाळ सांगता स्पीकर सर ज्यो गोष्टी आसा स्पीकर सर 5 वर्सांनी 15 वर्सांनी 20 वर्साची इन्क्वायरी करची आणि जे कोणाक इलिगली दिल्या ते रिकवर करचे त्यांना हांव ताका कापस्तान म्हणटा त्यांना मग कापस्तान मंत्र्याची ते जर कोण दाखयला भाषण केलं जावचें ना स्पीकर सर करून दाखोवचें मंत्र्यान ते स्पीकर सर मान्य सभासद बसून घ्यात स्पीकर सर बेस्ट ऑफ मान्य खाई त्याला खवखवे एकाच मिनिटात म्हाका जातलो आलिया भोगासी आणि कितने असावे सादर तसं जाईल पण तू काय भिव ना करी हांव आनी जाल्यार प्रश्नकाळ सोंपलो स्पीकर सर प्रश्नकाळ सोंपलो प्रश्नकाळ सोंपलो स्पीकर मान्य मंत्री बसात जे म्हाका उत्तर दिवचे ते कॉलेज सभासद फार्मागडी करचे मान्य सभासद बसून घ्या एक्शन घेतलो जावं आमची प्रॉपर्टी कोणी घेतल्या फुकट सुद्धा घेतल्या ते सोडपा ना तेजेर इन्क्वायरी जातली सोडपा ना स्पीकर सर आमचे सरकार पारदर्शक आसतले नो वरी स्पीकर सर सांगू सांगू शकता आमचे सरकार मुळे मान्य मंत्री बसून घ्यात 0 मेन्शन